धार बांदोड्या मारुती व्हॅन आनी जीपीचो एक्सिडंट जालो. व्हॅन फुडल्यान काबार जाल्या. कोणाची चूक ती मात अजून कळिल्ली ना. आदली सरपंच आनी दोगां भुरग्यांक मार लागला. तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात. वेर्णा जुवारी ऑयल टँकिंगाच्या वाठारांत बुधवारा सकाळीं भुसो व्हरपी ट्रक परतलो. रस्त्या कुशीकचो एक बैल त्या भुशा पोंदांत चिड्डून उरलो. फायर ब्रिगेडीन ताका भायर काडलो. तो यहाँ पे क्या हो गया, गाड़ी फुल एमपीडी से जो चिप्स लोडेड हुआ है तो उधर से आया है, एकदम शार्प कर्व है, तो वहाँ पे उसने ओवर स्पीड से आया, इसलिए कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए वो पलटे होके पूरा गिरा है। और वहाँ पे एक कैटल भी है, बैल, तो वो उसका अंदर फंस के बेचारा, उसका भी बहुत सारा ये हुआ है, मार लगा है उसको। ट्रक पलटिला आणि कोणाक भुसे भितर हे उरली, बैल उरला म्हणून आमी बैल उरला म्हणून आमी भायर येवन पयले ती आसली हाफ कशी, मागीर आमी आनी लोकलान मेळून काडले भायर. आता कितें इंजरीज बीन कितें आसा इंजर्ड आहा तिका उठपाक बी जायना. त्या बैलाक केपें गोशाळेंत व्हरतनाच वाटेक मरण आयलें. इतल्या मजगतीं फोंड्या 2 गाडयो ठोकल्यो. सोरपाक साल्वार करूंक गेल्ले कडेन गाडयो मोखल्या म्हूण कळटा. गाडयेंतले मात बऱ्यान साल्वार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.